बरेपणच आमची विंचवण जायचे, बरेपणाचे फळ जडोवंक पवित्र आत्म्याचो सांगात घडचे संगी आज परगांवांत Dai Buravia. Diwasikan san Bapak Tuji sumber raya, berukam pelitan bekung sembiang. Amce tuwe mutul ya kurpidenya paso, meima tuji kata. Seblis resti sore kartu am semua kertai, beriak jiwi semua kantuk kertai. Kurpidene diunang kataran laboi tai, bergagam katu jagokan kita. Diwasikan san Bapak Tuji raya, berukam pelitan bekung sembiang. Amce tuwel mutul ya kurpedenya paso, meima tuji kata. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळका जेजू ताई मगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो, आज पवित्र सभा सौम्य जेजूच्या स्नानाची परब आचरण करता. जेजू देव तरी मनीसान ह्या संवसारी आयलो, आम्हा मनशांच्या सोडवणे पासोतू ताणें बापाचें मिसांव हातीन घेतलें आनी हें मिसांव आपणाच्या पवित्र स्नानाद्वारे ताणें तें प्रारंभ केलें. सर्ग उक्तो जालो आनी बापाची ती सुमधुर उतरां आयकूंक मेळ्ळी. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका तो मानवला ताचे तुमी आयका. कोण जेजू थंय पवित्र स्नान घेता आनी क्रिस्तांव म्हणलें नांव घेता आनी हर एकल्यान क्रिस्ताचें तें जिवीत जिवंक आसा, पवित्रपणाचें जिवीत आपणावंक आसा. आनी तीच उतरां बापाची आमच्या कानांत आमी आयकूंक फावो. ही म्हजी मोगाची धूव, हो म्हजो मोगाचो पूत. आमी आयच्या दिसा बाळक जेजूक मान करूंक हांगासर आयल्या. परगांवांत आसलेल्या सर्व आमच्या वावराडी भाऊ भयणी पासत आमी मागता. तांचे पासत आमी मागता आसतना आमी समेस्त बापा थंय एक जावन आसाव, त्या बापाची भुरगीं जावन आसाव. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी वावरताव, आमच्या कुटुंबाचें बरेपण आमी आशेता. तर आमी बरेपणान जियोंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आयचो विशय बरेपणाक आमी लबदोन जियेवया.
एक गरीबोर मौन रावया आमी बरेपणाक लबदोन जियेल्यांगी बरेपण आमी आपणायलांगी बरी दिश्ट आमी घाल्यागी बरी उतरां आमी उलयल्यांगी काळजांत बरेपण आमी जागोवन दवरलांगी बरेपण म्हज्या कुटुंबांत वांटून घेतलांगी बरेपण म्हज्या पेल्यातें वांटून घेतलांगी मोगान जियेलांगी आमी सुकोवन पडल्या तर बक्षांनी मागया आमचें काळीज नितळ कर देवा म्हूण मागया आनी अशें नितळ अंतस्करणान बऱ्या मनान हें जेजून भेटयल्लें बलिदान मोगाचें तें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी मोगान आयतीं करया आमी सर पातकी म्हणलें वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदां संवकार म्हजी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी चाराया सर पदवेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुन्याची ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोनिया देवा देवाची शिरी तू संसाराची पापाता आमची काकूत तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कितल्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमीन 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 प्रार्थूया
सर्व पदवेदारास असण्याच्या देवा, जोर्दान नदींत जेजून स्नान घेतले, पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुरबायसो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत तीर आमकां करपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें म्हळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं, दान दितलो उदार मनान दिवं, अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं, दयाळ करण्यो करतलो तो हास्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायजय. वायट कांटाळून बऱ्याक लाभदल्ले तुमी मैपासान चला. पेल्याक मान मोर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातले मिनतेन आनी आत्म्याच्या उमेदेन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा. कश्टां अनवरां मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत तीर रावा. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या बावडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें, शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सपटांतय एकच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचें न्हय. साद्या बावंडा सांगाता एका मनान जियेया. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखी नाकात. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात. बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सुमेस्ता लागीं समाधानान जियेया. देवाचें उतर हें. देवाचें तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस पोर देवा. जाल्या तुझो वाटो मोगाचो. तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस पोर देवा. जाल्या तुजो वाटो मोगाचो. तुझो वाटो वळखूंक दी मोगाळा देवा. तुजे मारो दाखोवन दी दयाळा बापा. सदा वाटेन चलोवन वर शिकय तूं म्हाका. जिणेंत म्हज्या तारोक जावं सांबाळ धर म्हाका. तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस पोर देवा. जाल्या तुजो वाटो मोगाचो. सर्वेस पुरा उगडास कर तुझे उदारपण. विसर नाका तुझो मोग तुजी दयाळाय. हांवें केल्ले पातकासर दयेन तूं भोगोस. तुज्या मोगाक सरी जावं उगडास म्हजो कर. तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस पोर देवा. जाल्या तुजो वाटो मोगाचो. तुझो सल्लो पाळटल्या सर्वेस पोर देवा. जाल्या तुजो वाटो मोगाचो. Hallelujah, 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 hallelujah,
तुझी सोम्या तुझ्या सांगी मोठी वाटे विचित्र तुझो दुनिया देवा प्रेरण दिवती मोठी चिनी हालेलुया 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 सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता तुका येसुया अशें जुआवनो प्रसंग केलो म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता बागवंताच्या वानांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय हांव तुमकां स्नान दिता उदकान तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान अशें आसता जेजू गलिलियाच्या नजरेंतावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुआंव लागचें ताणें स्नान घेतलें उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्रत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देंवोन येतलो तो ताणें देखलो सांगातास तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तूं म्हाका मानवलाय हो एक ताळोय मळबतावन ताणें आयकलो देवाचे उतार हे बाळका जेजुताई मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो दोन रितींनी आमी फामाद जावयेत आमी संवसारांत नांव करयेत एक बरें आदारण आनी एक वायट आदार बरें करून आमी संवसारांत नांव जरयेत बरो व्यक्ती म्हणून आमी नांवाडयेत वायट करणी आमचें नांव फामाद जाता पूण व्यक्ती मात्र वायट म्हणून फामाद जाता उदाहरण सांगचें जाल्यार महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो एक बरो व्यक्ती म्हणून नांवाडला आजुनी ताचें नांव आयकत आसतना आमच्या तोंडार हांसो उदेतात आमकां मोगाचो व्यक्ती जावन तो आजुनी तो अमर जाला अहिंसावादी जावन आपणा खातीर झुजन आसतना आपणाच्या भाव भयणी खातीर कश्टतल्यां खातीर दणसतल्यां खातीर तो वावुरलो आनी अशें भारताक ताणें स्वतंत्र हाड दिलें आनी अशें बरें काम करून तो फामाद जालो ह्या संवसारांत दुसरें नांव म्हाका उडास येता वीरप्पन जायत्यांक आमकां ह्या नांवाची वळख आसा एक कुख्यात कुणीगार मनजातीक तशेंच मनशांक जिवेशी मारलो एक कुणीगार एक खोटो व्यक्ती हाचें नांव आमी जाणाव संवसारांत तो फामाद जाला पूण एक खोटो व्यक्ती म्हणून फामाद जाला अशें आमी बरें आदारण वायट आदारण आमचें नांव आमी संवसाराक कळीत करयेत हांच्या मदें तफावत इतलोच बऱ्या व्यक्तीक आमी तसो मोगान उगडास करता वायट व्यक्तीक आमी कांठाळता तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक दिल्लो विशय आसा बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया बऱ्याक लबदोवचें म्हळ्यार कितें बऱ्याक वेंगचें म्हळ्यार कितें
पयले सुवातेर बरें कितें म्हणलें समजून घेवचें आनी जें कितें बरें करचें बरें आदारचें आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या चिंतपांनी आमी बरें आठावचें आनी हें बरेंपण जें कितें आमच्या भितर आसा तें आमी हेरां संगी वांटून घेवचें आनी केन्ना आमी अशें करता तेन्ना आमी संवसारांत समाजेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसंबरा बरे व्यक्ती म्हूण आमी नांवाडटा लोक आमकां बरो व्यक्ती म्हूण वळखता पूण जायते फावटी आमी दोन रितींनी बरेपण आदारीत एक बरेपण आत्मगत आनी एक पक्षपातवी आत्मगत बरेपण म्हळ्यार सब्जेक्टिव्ह गूड पक्षपातवीन बरेपण म्हळ्यार ऑब्जेक्टिव्ह गूड सत नीत हे सब्जेक्टिव्ह गूड जावंक जायना उदाहरण सांगचें जाल्यार जर म्हाका एकलो व्यक्ती वायट करता म्हजो शेजारचो व्यक्ती म्हाका वाटेक आड घालता म्हजें जिवीत निसंतन करूंक प्रयत्न करता आनी ह्या रागान जर तर हांव गुळो काडून घेवन ताका हांव शूट करता आनी नाश करता आनी म्हणटा ताका काडलें बरें जालें आनी उरलें म्हज्या सांगाता मेळटा तर तुवें ताका काडलें बरें जालें कित्याक तो तुका उपाद दितलो तुका जिवंक सोडिनातलो तो एक खोटो व्यक्ती त्या खोट्या व्यक्तीक तुवें नाश केल्लें बरें जालें हें सब्जेक्टिव्ह गूड ऑब्जेक्टिव्ह गूड कितें आमकां कोणायचो जीव काडूंक अधिकार ना कितलो तो दुस्मन जावं दी कितलो वायट व्यक्ती तो जावं दी ताचे खातीर हांवें मागचें सोडल्यार संदाना मुखांतर बरेपण जोडूंक प्रयत्न करचें सोडल्यार अनेक व्यक्तीक हांवें जिवेशी मारूंक म्हाका अधिकार ना देखून सत आसल्यार बरें उलोवचें नीत आसल्यार बरी करची म्हाका समजल्ल्या बरी म्हाका जाय जाल्ल्या बरी जे कितें हांव चिंता सत जे कितें हांव चिंता नीत त्या प्रकार केल्यार तें आत्मगत वा सब्जेक्टिव्ह ट्रूथ आमी म्हणटा आनी जे कितें हांव पक्षपात बीन करता तें ऑब्जेक्टिव्ह आनी हें ऑब्जेक्टिव्ह ट्रूथ और ऑब्जेक्टिव्ह बरेपण आमी आदारल्यार मात्र आमी बरे व्यक्ती म्हूण येत आमी देवाची खुशी करता म्हूण येत देव कितें बरेपण म्हूण चिंता तें हांव आदान जियेता म्हूण येत आनी हें बरेपण करूंक आमकां देवान आपोवन दिलां हें बरेपण करूंक देवान आमकां नमयारलां देवान आमकां पवित्र स्नाना मरिफात मागलां देखून सहज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता आनी हाच्या मरिफात जेजू तो वर्तो मिस्तेर मनशा कुळा खातीर ताणें उगडाप केल्लो देव मनीस जाल्लो आनी आमच्या सडवणे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो हो मिस्तेर आमी स्विकार करता ताचे सांगाता आमच्या बौतिस्माचो आमी उगडास काडटा आनी आमी क्रिस्ताचे पटलावदारी जावन कशें बरेपण आदारचें ह्या विशयांती आमी नियाळ करता तर मगाच्या भावना आनी भयणो बऱ्याक लब दोवचें कोणें कोण बऱ्याक लब जाता कोण जावन आसा बरो आनी कोण बरें करूंक आशेता तो व्यक्ती बऱ्याक लब जाता तो व्यक्ती बऱ्याक वेंगता नाजाल्यार तो बऱ्यातान पयस धांवता उजवळातान पयस धांवता बरो व्यक्ती बरें करूंक आशेवचो बरें आपणावंक आशेवचो व्यक्ती मात्र बरें करूंक फुडें सरता त्या व्यक्तीक आमी बरो म्हणटा आनी तो व्यक्ती बऱ्याक लब जाता तर मनीस सैमान बरो गी खंडीत जावन मनीस सैमान बरो कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमी वायट करता तेन्ना आमकां कळीत जाता की हांवें केल्लें वायट आमी कुंभसाराक वेता कुंभसारांत हांवें हें केलां तें केलां हांवें केल्लें सारकें न्हय हांवें तशें करूंक नजो आसलें म्हजी चूक जाली ही सर म्हजी पातकां म्हाका बक्षी देवा म्हूण आमी दिंबयेर पडोवन मागता हें कळटावन आमकां येता
पवित्रत्मेच्या प्रेरणा खाल आमकां तें येता. पवित्रत्मेचें बरेंपण आमचें थंय आसा देखून आमी दिंबेर पडोवंक शकता. सैतानाक Satan has no knees. सैतानाक दिमी घालूंक जायना. खाली बऱ्या मनशाक कोण पवित्रत्मेच्या प्रेरणेखाल जियेता, कोण पवित्रत्मेचें बरेंपण म्हणलें हें फळ आपणावन जिवंक खुशी व्हरता, त्या मनशाक मात्र दिंबेर पडून आपणाची सूख वळखून आपूण बरें जावंक तयार आसा म्हणलें त्या कुमसरांत तस देवाक दाखोवन दिवंक तो शकता, तें शकता. तर मगाच्या भवना आनी भयणो, जर तर आमी केल्लें वायट केल्या उपरांत आमी सुरसुताव जाल्यार आमच्या नेनारपणान जावं दी, थोडे फावटी आमकां आउट ऑफ कंपल्शन जावं दी. जर तर आमी वायट केलां जाल्यार आनी केल्या उपरांत आमकां बेजार भोगता, आमी सुरसुताव जाल्यार खंडीत जावन पवित्रत्व आमचे थंय हजर आसा आनी पवित्रत्व जें कितें आमी वायट केलां तें वायट म्हणलें तो दाखोवन दिता आनी तें हांव स्विकार करता आनी म्हाका अशें करिना म्हणून निर्धार करता जाल्यार खंडीत जावन म्हजें थंय बरेंपण आसा. आनी देखून म्हणटा हांव स्वाभावीक तरान मनीस बरो. कित्याक अशें जाता? कित्याक आमकां भोगता हांवें केल्लें वायट हांवें करूंक नजो म्हणून? कित्याक म्हळ्यार बऱ्या देवान आमकां रचलां. बरो देव केन्नाच वायट रचिना, ताणें सगळें रचलें आनी पळयलें सगळें रचलें ताका भोव बरें दिसलें आनी मनशाक ताणें रचलें, मनीस ताका भोव बरो दिसलो. कित्याक बरेपणान मनशाक ताणें रचलें, बरेपणान ताणें जिये जाय म्हण ताची आशा आशिल्ली. वय मनीस थोडो दीस बरेपणान जियेलो, देवाच्या संगतपणान जियेलो. पूण एक दीस कितें जालें, हें बरेंपण ताणें होगडावन घेतलें, पाताक भितर आयलें आनी बरेपण ताचे भायर गेलें. देखून तो लिपोवन बसलो, पयस रावलो. पूण देवान सोडून घालूंक ना. बरो देव मनशाक परत बरेपणाक उबारूंक तो धांवून येता. पूण ह्या वेळार कितें, पयले फावटी धर्मांत दिलें तें बरेपण आतां मनशान गांभीर्य बरेपण आपणाय जाय, कश्ट कान बरेपण आपणाय जाय, त्यागाची सॅक्रिफिसाची जिणे जियोवन बरेपण आपणाय जाय. सुलभान तें मेळना. म्हाका हेरां थंय मोसोर करूंक अवकात आसतना, हेरांक वायट करूंक सरकार नासता आसतना, दुस्मनाक म्हाका जिवेशी मरूंक तेंते सवयता आसतना जर तर हांव म्हजें सैरान सांबाळटा, हांव कश्ट कान देवा कडेन मागोवन कुरपा दी देवा म्हूण हांव म्हजें सैरान सांबाळ जियेता, तेन्ना मात्र म्हाका हें बरेंपण जियोवंक म्हाका फाव जाता. देखून आतां हांव सांगलें, तुवें म्हज्या कुशे विरोध केल्ल्या खातीर गांभीर्य वावर करन तुवें दिसपडतो ग्रास जोडीत जाय. म्हणजे फकत पोटाच्या दिसपडतो ग्रास जोडचो मात न्ही, आमचें बरेंपण देव कुरपा दिता वय, देव आपणासून सांगात दिता वय, पूण आमी कश्ट कान सॅक्रिफीस करन, दंडोणी करन, मागण्याच्या जिवित मरिफात, सक्रमेंताच्या जिवित मरिफात, आमकांच संपूर्ण देवाक खाली केल्ल्या मरिफात म्हजी खुशी हांवें देवाच्या हातांत समर्पिल्ल्या मरिफात आनी ताची खुशी हांवें स्विकार करून जियेल्ल्या मरिफात हांवें बरें जावयेत. वय मगाच्या भावनान भयणो, हें बरेंपण आयकूंक सुलाभ, पूण बरेंपण आपणावन जियोवंक, ताका लब दोन जियोवंक तितलें सुलाभ न्हय. आमच्या मतीन नाना तरांची चिंतना येतात, वायट चिंतना येतात. थोडे म्हणटी नाका नाका म्हळ्यार हेरा विशयांत वायट चिंतूंक म्हज्या मतींत येता. नाका नाका म्हळ्यार दुसऱ्या विशयांत खबरो करूंक म्हाका चिंतना येतात. दोगा दोगा मेळटा आसतना वायट उलोवया, आनीकल्या विशयान कालवणी उलोवया, टायमपास करया म्हणलें चिंतना तेंते सवाय येतात. पूण तेन्ना हांव म्हज्या त्या तेंते सवांक दामून धरता. क्रिस्ताची कृपा आपणावन हांव हेरा विशयांत उलोवचो ना, हेरा विशयांत बरें उलयतलो, हेरा विशयांत बरी खबर हांव प्रगटतलो. कित्याक देवाची बरी खबर हांव जियोवन आसा आनी बरी खबर प्रगट करूंक करचो म्हजो कैदो आसा. हें म्हजो जन्मसिद्ध हक्क. आनी बरें हांव देवा विशयांत बरें उलयता आसतना देवाच्या इश्टा विशयांत,
अविराची सांतरेच म्हणटा समेस्त आमी देवाचे इश्ट. जर तर हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करना तेन्ना हांव देवाचो इश्ट म्हणटा, पूण त्या देवाच्या इश्टांचो हांव मोग करना जाल्यार हांव पटकिरो. बरेपणां लबदोवचें म्हळ्यार, बरेपण करून जियोवचें म्हळ्यार आमी पेल्याक बरें करचें, पेल्या विशयांत बरें चिंतचें. जावं कुटुंबांत जावं सेसंबरा हांव बऱ्यान जियेता, बरी चिंत माटावन हांव जियेता, हेरांक म्हज्या गरजे प्रमाणे हांव कुमो करता, बरें करता, तेन्ना खंडीत जावन हांव एक बरो व्यक्ती जावन रुपांतर जाता दिसान दीस. हें एकच दीस जावचें काम न्हय, दिसान दीस हांव बरेंपण आदरन, बरें करन, हांव बरेपणांत हांव रुपांतर जाता. आमकां कोणाक नाका मोगाच्या भावना बीन कोणें म्हणचे तो मनीस बरो, तूं बरो मनीस सायबा, तूं बरो व्यक्ती. कोणाक आमकां नाका हें उतरां आयकूंक, सगळ्यांक आमकां जाय, सगळ्यांनी आमकां बरें म्हणलें जाय. आवय बापायन आपणाच्या भुरग्यांक म्हजो पूत बरो म्हणलें आयकूंक जाय. घोवाक आपणाच्या बायलेन म्हजो घोव मोगाळ मोवाळ बरो व्यक्ती म्हणलें आयकूंक जाय. तशेंच पत्नीक आपणाच्या घोवात हांव म्हजी बायल बरी व्यक्ती, बरी मनीस, बरी पत्नी म्हाका देवान दिल्या म्हणलें आयकूंक जाय. तशेंच हेरांनी आमकां बरें म्हणलें आमकां आयकूंक जाय. तर हें पळय आमी आयकूंक तयार आसतना आमी बरेंपण आदरूंक कित्या फाटीं सरता? कित्याक आमी ताका पुरक जावन अशें जिवीत जियेना? चिंत्या घरा येता आसतना आपणाच्या बायलेन रांदलें जेवण जर चिंत्या तातूंत इल्लें मीठ चड जालें, इल्लें तिखशें चड जालें, तें सोमाकन वचच्या बदलाक वगच रावन जेवच्या बदलाक उपरांत तें कितें आसा तें सारकें सांगून मोगान सांगच्या बदलाक जर तर एकलो दादलो आपणाच्या बायले वयर रागार जाता आनी तिका नाका जाल्ल्यो गाळयो सोंवता, ती बाब कश्टांनी वावर करन ती घरा येवन कुटुंबाच्या मोगा खातीर, पतीच्या मोगा खातीर, भुरग्यांच्या मोगा खातीर हें रांदपती तयार करता, तेन्ना तांतल्यो सुकी सोदून काडल्यार त्या बायले मुखार तो घोव बरो जावंक साध्य गी. चिंते घोव कश्टान काम करन पुरासनान येता, इल्लो वेळ जालो त्या दीस, तेन्ना ताचे आमाल पिये लागी म्हूण तोंड चेक करच्या बदलाक, वेळ कितें जालो म्हूण ताचेर दुबाव करच्या बदलाक मोगान पळयल्यार मात ती बरी जावंक साध्य. जर तर ती ताचेर दुबाव उसारता तेन्ना ती बरी जावंक साध्य गी. जर तर आवय बापाय भुरग्यांक सदांच दंडसितात, तांणी केल्लें बरें काम केदांच ती वळखून घेनात, केदाळाय तांकां वायट उतरांनी उलयतात, तांकां बरी देख दिनात, तेन्ना ह्या भुरग्यां मुखार ही आवय बापाय बरी जावंक साध्य गी. म्हजो शेजारी चिंत्या बरें आमी बऱ्यापणान आसले, हांव सडन एक दीस तो बरो जालो, घर बांदूंक भायर सरलो, ताच्या घरा गाडी आयली, हे बरं पळयत आसतना म्हज्या काळजान मोसोर येता आनी हांव ताचे विशयांत अपप्रचार करता, ताच्या विशयांत नाना रितीन वायट हांव प्रगट करता, तेन्ना हांव ताच्या मुखार बरो जावंक साध्य गी. जावं धार्मिका विशयांत जावं हेर मनशा विशयांत हांव नाका जाल्लें उलयतां, तांचें नांव पाड करता, कण्णिद्धर परंपरेसिनोड म्हणटा हांव. तें आसता आसतना म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयनातलें, म्हाका समा कळीत ना जाल्यार एकल्याच्या विशयांत हांव नाका जाल्लें प्रगट करता, तेन्ना हांव तांच्या दृश्टीन बरो जावंक साध्य गी. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, असले जायते सन्निवेश आसात खंय आमी बरें जावच्या बदलाक आमी खोटी जाता, वायट मनशां जाता. एकलो तरणाटो जेजू चर्ची आयलो आनी म्हणालो, बऱ्या मेस्त्री, हांवें ससनाचें जिवीत जोडून कितें करूंक जाय? बऱ्या मेस्त्री. जेजू विचारता, तूं म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? म्हळ्यार जेजू बरो न्हय म्हण गी. भोवशे जेजून विचारलें,
तूं म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय म्हजें थंय कसलें बरेंपण तुवें पळयलाय वय निजायकी त्या तरणाट्या व्यक्तीन जेजू थंय बरेंपण पळयल्लें आनी त्या पासत तो ताचे जशी आयिल्लो बरेंपण म्हळ्यार कितें म्हूण समजोंक आनी जेजू ताका बरेपणाची वाट दाखयता खंयची ती जावन आसा उपादेसाची वाट तो म्हणटा जेजू ताका म्हणटा उपादेश पाळ खंयचे ते प्रद्वार करिनाका जिवेशी मारिनाका सोरिनाका फटसाक सांगनाका तुज्या आवय बापायक मान दी इत्यादी म्हणजे उपादेशाचे जिवीत पाळणं बरेपणान तूं जिये वस तुजें सगळें वीख आनी हे म्हजो पाटलाव कर ताका जायती आस्त आसली आनी ताचे सांगता हांव पावन हांव व्हरतो म्हणली आस्ती ताचे थंय आसली आपूण सकडवरनी बरो म्हणली तें व्हडपणाची आस्ती ताचे थंय आसली देखून जेजू म्हणटा वस आनी वीख कितें वीख तुजो राग तुजो मोसोर हगे पारीकपणाची चिंतना पेल्याच्या वस्तूंची आशा अनित म्हजी तिरशी दिश्ट आमशी रूस खबर करची ती जीब आनी हेरांचे वायट आयकूंक आसची ती आसक्त हे सगळें वस आनी वीख आनी हे म्हजो पाटलाव कर कित्याक हांव तुका मोग दिता भोगसनाचें जिवीत आपणाव करपा दिता हांव बरेपणान जियोंक तुका आदार दिता नितीवंतपण खालतेपण ह्यो सरसंगती हांव तुका दिता पयलें तुवें हें सर वायट तुजें तोंड भायर घाली जाय केन्ना हें वायट तूं भायर घालूंक तूं हुकूम दिताय तेन्ना हांव दिता हुकूम तुका बरो जावंक पवित्रत्म्याच्या ध्यानान मात्र आमी बरें जावयेत मोगाच्या भावना आनी भयण देखून पवित्रत्म्याचें फळ ह्या विशयात आमी नियाळ करता आयच्या जेजूच्या पवित्राची परम आचरण करता आसतना सर्गींत हांव ती आयकल्ली ती बापाची उतरां हो म्हजो मोगाचो पूत हाका हांव मानवाला जेजूक देव बाप मानवालो तो बरो म्हणून देवान स्विकार केल्लें आनी आमी आमकां सोमेस्तांक ताचे बरी जावंक आपोवन दिला तस देखून आमी ताचे थंय पवित्र स्नान घेतला तर मोगाच्या भावना आनी भयणो आमकां सोमेस्तांक बरी व्यक्ती जावंक मोल आसा आमी बरीं जावंक जाय नाजाल्यार आमी बऱ्या जेजूचो पाटलाव करून फायदो ना आमी करचें मागणें आमी भेटोवचें तें बलिदान आमी करचें सर्व धार्मीक आचरणां जर तर आमकां बरेंपण आपणावंक बरीं जावंक आमकां सोडिना जाल्यार हाका अर्थ ना तर आमी आमकांच जेजूक समर्पिया आमकांच त्या पवित्रत्म्याच्या अधीन करया ताच्या बेसावा काल आमी बऱ्याक लबदून जियेवया आनी केदोळ पर्यंत आमी वायट कांटाळतांव आनी बऱ्याक लबदतांव आमचें जिवीत क्रिस्ताचें प्रतिरूप जातलें हेंच जावंक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानार आमी मागया आमेन आमच्या भावार्थाचे उसारणे आमी करया सत म्हणटा देवाक सपदरा बापाक विचारसणारा जेजू क्रिस्ताच्या एकल्यास्पताक आमच्या सुम्या जो पुरत समलो आमकां मतां सलमलो पांच पुस्तकां तांणी कोसले ताका गुस्सा जुडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे सामिलान तो परतून जिवान जालो सर्गार सगलो उजव्या बसला थंय तांची बेने मेलांची मनसुबी बी करून घेतलो सत म्हणटा पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकींचें भक्सांनी कुडीचें जिवन पाव ससनचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणो पवित्र स्नानाद्वारे देवाची मोगाळ भुरगीं आनी पवित्र सभेचे जबाबदारी बरीत सांजे जाल्ली आमी आमच्या आदीन दिल्लें मिसांव विश्वासपणान आनी मोगान पंथाक पावंक जाय आसची कृपा बापा तावन आमी मागून घेवया बापा पवित्र सभेच्या मान्याऱ्यांनी आणि लायक भावार्थ्यांनी पवित्र स्नानान आपणाक लाभलेले आपोवणे खरेपणी समजून पवित्र सभेचे हर एक सांद्यांच्या बरेपणाक वावरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागताव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय आणि सामाजीक मुखेल्यांनी आपले ताबेन आसचे परजेक जबाबदारेन आणि गौरवान चलोवन व्हरचे तांकां बलिश्ट कर
तांणी घेवचे हर एक निर्धार समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या बऱ्यापणा खातीर पूरक जावन आसून दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. दिसपट्टे जिणेंत मुळाव्यो गरजो नासतना कश्टतल्यांच्या जिणेंत थोडो सुशेग आनी तृप्ती दिवंक आमकां प्रेरीत कर. आमची संपन्मुलां तांचे संगी वांटून घेवंक आमकां उदार काळजाची कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. निरुद्योग आनी हेर समस्या निमती कोश्टोंच्या युवजनांक तूं पाव. हे संदिग्ध परिस्थितींत तांणी वाट चुकोवन वचनासता सडीत प्रेरण कर. स्वउद्योग आनी हेर रितीन आपलो फुडार रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांत आसचीं भुरगीं प्रायस्तां आनी पिडेस्तां तुका समर्पित हांव. भुरग्यांनी सदांच बऱ्या मौल्यांनी वाडाशे कर. प्रायस्तांक आपल्या जिवितान सुशेग दी. पिडेस्तांक आपले पिडेतावन सुटका दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्त बेटोंक हांगासर जमलेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र स्नानान आमकां मेळिल्ले आपोवणे आमचे दिसपट्टे जिणेंत जियोंक आमकां बरी भलायकी शांत समाधान आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. परगांवांत उरच्या समेस्त आमच्या भाव भयणी पसोती मागया. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर ती पयशिल्ल्या गांवांत वावरून आसात. तांकां जेजूचो सांगात मेळोवन दी. तांच्या वावरांत तृप्ती मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे हुजीर दवरलेली मागणी तूं मानून घे. आमच्या जिविताक गरज आसचें सर्व तुज्या उदारपणान आमकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सोम्या तुका आसमुक्तीता जिणेर कारजा दुनिया तुका आमकां स्पिठोवन दिता. आमकां स्पिठोवन दिता. हुंडो आनी तुवें सामकां दिलो. आतां बोटां मुच्या वांगडा केलो. क्रिस्ता कुडीतो वेगीच बदलतलो. जिणी आमची कुपीत करतलो. क्रिस्ता कुडीतो वेगीच बदलतलो. जिणी आमची कुपीत करतलो. म्हज्या मोगाळ भाव बीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. इंद्रजांतल्या बलिदान आपल्या नांकांनी महिमे आनी आमच्या किस्वाच्या देवा सर्वस्पर. सर्गींच्या कनवळ्या बापा तुज्या पुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपूण दिता. हांव ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळ्ळी. आतां ही तुज्या भुरग्याची बेटोवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचोवन दी. आमच्या सर्वंदरा जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरातूय उबारता. सर्वेस्पोरक आमच्या देवा देन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधराणी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचे तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें
मुनिसलो तुजो शब्द आमचे मदें करस आसा म्हूण आमी सतमानूंक सरगरतावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हणून ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सर्वणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें तुका अभिषेक्त केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचे गायन संतोशान आमी पृथ्वीमेर गायता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र तनपरांचो श्रेष्ठ सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा उंसर्गी तुका जय जय श्रेष्ठ रचना तुका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परे जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसवत आनी सुमेस्त मनशां पसवते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bavart so gut purgatoria. Soya Jesu tujhe mar ami samarta tujhe puna जीवन को ami purgatoria. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्मेवर एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन सुसेतीचो पती भगेवन धर्मदूतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज समकाय तुजे कुशी सगार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांक पुरोव दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार देखून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी.
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे ने बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोर्तेन सरपात कंतलें सुटय आनी सर्वा कंतांतलें वाटय. कित्या राजोगी पुजनी महिमा तुजी स्थिती. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. मागीर मातसो उत्साहान एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपेल्यान ती सुभागी. सोम्या तुम तुमचे म्हाका खावन मुखार शांती सागरा आमच्या दया सुरगुंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभोयची जीवदातारा. मुखार शांती सागरा आमच्या दया सुरगुंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभोयची जीवदातारा. तुझी आसीन दयाळ सुर्गीची दैवीक आनंदा दुस्कची पुवीत जीनाची. मोगाळ शांती सागरा आमच्या दया सुरगुंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभोयची जीवदातारा. काळजानीक पिडा पाठय सांगात आमच्या पयना. सेवे स्पिरितान आमकां पावय दये सुरखा. मोगाळ शांती सागरा आमच्या दया
सोडून दारा जेजू आमच्या पुसणाऱ्या लाभूय जिवी जीवदातारा Niswati sacrifice petolo Huvitnya pangkadilo Hamsaldo bukilo Muka shanti sadura Amcha daya surgondara Jesu आमच्या पुसणारा लाभूय जिवी जीवदातारा भोगाळ शांती सागरा आमच्या दया सोडूनदारा जेजू आमच्या पुसणारा लाभूय जिवी जीवदातारा प्रार्थुया कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागताव आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी हें तेणें आमकां फोव कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे आमेन. दयकन बसात. आज आमी परगांवांत वावर दिवच्या सर्वांगाचेर आमी मागता आमची ह्या करावळीची जायती कुटुंबां आर्थीक स्थितीगतींत बरी जाल्यानंतर हाचो मोठो वांटो वेता आमचे भाव आनी भयणी परगांवांत वावर करून आमची स्थिती गती बरी केल्या त्या देखून आज 10:30 वरांचे मिसा उपरांत परगांवांत वावर दिवचे आमचे सर्व भाव भयणी खातीर विशेष रितीर एवकरिस्ताच्या आराधना वेळार आमी मागतले फाल्यां काजारी जोड्यांक खातीर मागसो दीस जर तर तुमी हांगासर मिसाक येता तर तुमच्या बायले सांगाता वा तुमच्या घोवा सांगाता तुमी बसल्यार बरें फाल्यां आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जाग सावन आसात मानादीक बाप लॅन्सी लुईस आमच्याच कॉमेंटांत ते वावर दिवन आसात कार्मेलीत ह्या जागांनी तयार केल्लो कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आमच्या स्टॉलांनी आसा हो कन्नडा इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत आमी छापला सगळ्या वर्साची सर्व वाचपांचे वयर मटवो नियाळ आनी त्या दिसाक संबंद जाल्ले सांता भक्तांचो तांचे विशयान थोडी जाणवाय आनी आमच्या मागण्याक जाय जाल्ली सर्व चालती मागणी ह्या बायबल डायरींत आसात हाजें मोल फकत 150 रुपये अर्दो किलो दुकरा मासाचें मोल खंडीत जावन तुमी घेवन हाजो बरो एक उपयोग करतल्यात म्हणून आमी पातयेता दुकरा मास एका केजीची चड आमी वापरता हर एक आयतारा केवल 150 रुपये ह्या फेस्ताच्या मिसा वेळार आनी नव्यानाच्या वेळार कोणाक जाल्यार मिसां दिवंक जाय तर वा उदार काणीक तुमची दिवंक खुशी व्हरता तर म्हज्या दावा कुशिनासच्या स्टॉलांनी तुमी मेळचें हर एक दिसा 10:30 वरांच्या मिसा उपरांत आनी 1 वरांच्या दनपाराच्या मिसा उपरांत आमी पिवन आनी उंडो वांटतल्या जर कोणाक ह्या बाबतींत स्पॉन्सर दिवंक आसा तर तुमी आमकां मेळचें जेजू बाळकाचें फेस्त 14, 15 आनी 16 तारखेर आसतलें 14 तारखेर 10:30 वरांचे मीस सर्व पिडेस्तां खातीर आनी 15 तारखेर 10:30 वरांचे मीस सर्व भुरग्यां खातीर आसतलें आतां सर्व आमी उबे रावया आनी मिसा सोक्रेचो आशिर्वाद घेवया उपरांत नवें आसतलें
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. बाळका जेजूचे नवेन मोगाच्यान एक घडी भर मौन रावया. दोळे आमचे दंपया. जेजू तूं आमकां समर्पया. तसो जेजू उंड्या रुपा काल आमच्या काळजांत आयला. ह्या संतोशान त्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. कितलो चड तूं म्हाका मान करता तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणलो जेजू आमच्या काळजांत आसा. ह्या वखदां ताकाच आमी आमकां समर्पया. आमी बरेपणाचे व्यक्ती जावंक आमच्या कुटुंबांत आमी बरेपण म्हणलें भिवंक आनी ताचो फळ काडूंक जाय अशी कृपा मागया. आमचे खातीर परगांवांत वावुरच्या आमच्या भाव भयण सोबडास आमी काडया. तांचें बरेंपण तांचें बरें मन आमी वळखून घेवया. कुटुंबा खातीर त्याग आनी सॅक्रिफिसान थंयसर वावरून आसात तांचे पासून मागया. जायते उदारमणाचे व्यक्ती भायल्या गांवांत वावर करून जायत्या रितीन दान धर्म बरेंपण करतात तांचे पासून आमी मागया. तांच्या एकसूपणांत तांच्या वावरांत जेजू तांकां सांगतपण दिवन दिवन मागया. जायत्यांचें काम गेलां. ह्या कोरोना पिड्ये वरवीं जायते गांवांक आयल्यात. तांचें काम तांकां फाटीं मेळोवंक कश्ट नासल्या भाव भयणींक तांचे कश्ट हळू करूंक आनी तांच्या जिवितांत बरेंपण जावचे खातीर मागया. सर आमचे वैयक्तीक तेसावां आमच्या काळजाचे अत्रेक सर आमची मागणी बाळका जेजूक आमी समर्पया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी सरपदव्या जे पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन देखून केल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकाळांक दायेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी आमकां बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिया कृपेन भरले सोम तुजे संगता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फळाचे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळून आमी मागता. तुजे इतलें बेरमतीन बरयलें मावाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर कश्ट आनी निराश पावन तुजे कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बळका जेजून केल्या उपकारां ताका आमी अर्घ दिवया. जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडलां. जायते रितीन ताणें आमकां सांबाळलां. आमकां मोगान एकवट आयलां. क्रिस्ती जिवीत आमचें आशिर्वादीत केलां. आमचें थंय बरेंपण उपजावची उर्बा ताणें आमकां दिल्या. बरेंपण वांटून घेवचें तसलें बरें मोण दिलां. ह्या सर्व ताच्या आशिर्वादाचो उडास काण सांगता म्हणया. हे बो उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवरा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पत्यांनी तुजेर आमी दवरता.
तुझ्या अजपांच्याही माझी मारिफात तुझे भक्त सगळ्यांना विस्तारून दी सर पाक मान दिवन दीत तुझी कळणातली दैवीक मजत सरून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळक जेजूक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाटवरू तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावण तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येतन रास करता ससनाच्या ससनाक. प्रकाशच्या जेजू बाळकामा करता लागी आनी पयस संगी सगळ्या मामी तुजी वनिता तुजी बरीची येवकादा म्हाका जेजू बाळकाम करा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोगाची तुमकुतेचे विसाव धी आमकां तुमपेचे विसाव जेजू बाळकाम करा विज्ञान